Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. त्यांना असं पोस्टपोन करता त्यांना न्यू एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट जाऊ शकता काय तेका वेळ वयतलो पोस्टपोन म्हाका दिसता शैक्षणिक वर्ष हे म्हयन्या देड म्हयन्यान पोस्टपोन जायत समजलें आनी पोस्टपोन जालें तरी अनेक स्कुलां ही फुडल्या 20-21 तारखेच्यान ऑनलायन सुरूय करता त्यामुळे शिक्षण हे थांबू शकना आनी ऑनलायनान कंटिन्युअस चलूय शकना त्यामुळे म्हाका तरी एज अ प्रुडंट टिचर म्हाका दिसता की ओके ऑनलायन 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो फुडें पूण तें प्रत्यक्ष क्लास टिचींग हेका सबस्टिट्यूटूच ना त्यामुळे प्रत्यक्ष क्लास टिचिंगानूच ते सुरू जाता ही मेजर पॉलिसी डिसिजन आसा की 10वी आनी 12वीच्या एग्जामी ह्यो न्यू एज्युकेशन पॉलिसीन ची मेन हे आसात सो त्या टायमार ही इम्प्लिमेंट जावपा जाय अशें तुमकां दिसता काय एक्झॅक्टली वॉट डू यू फील हे पळय तशें न्यू एज्युकेशन पॉलिसींत 10वीची परीक्षा ही एलिमिनेट केल्ली आसा पूण आज पर्यंत आमी 10वीचे परीक्षे कडेन पळयत आयल्यान एज अ स्टेपींग स्टोन म्हणजे पालकाक स्वता भुरग्याकूय वेर आय स्टँड बाकीच्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत हांव खंय आसा हे सादारण कळपाची ती एक ऑपॉर्च्युनिटी आसली पूण ती ऑपॉर्च्युनिटी वता एकदां जशें ऑनलायन सुरू जालें की सादारण म्हाज्या अंदाजान म्हयन्या 1.5 म्हयन्यान ऑगस्ट म्हटल्यार तुमी पळयता जातल्यो म्हज्या अंदाजान जातल्यो अशें दिसता एकूण सद्याचो ट्रेंड जर पळयलो जाल्यार म्हाका निश्चित दिसता चवथीच्या मातशे पयलीं आनी तो विघ्नहर्तो न्ही रे ताणें तें सगळें व्हरप चवथीच्या निमित्तान आमी करुया